नमस्कार. गोवा टुडेत उष्मा परबाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. युती करपाची असल्यार सप्टेंबरात काँग्रेसीन कितें ते बेगीन कळोवचे. प्रफुल्ल पटेल म्हणटा जायते सीट मेळ्यारूच युती, ना जाल्यार एकोडे प्लान बी खंय तयार. उदक फुकट दिवपी गोय पयले राज्य म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मारता ती बंडलां 16,000 लिटर फ्री दिताना वयले उदकाचेर गोंयकारांक शॉक दिवपाचो बीजेपीचो प्लान, प्रतिमाचो आरोप. मांद्र्या विधानसभेची तिकेट आपल्याकूच, आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकार ठाम. 4.5 वर्सां खंय राजकीय विसव घेतिल्लो, सामाजिक वावर चालू, आता परत राजकारणात सक्रिय. कुमारजुया बीजेपीत मांद्रेचे वारे, मडकयकार सिद्धेशाचे शिनाल. मडकयकार इलेक्शनाक ठाम, तानावडे मुखार जाहीर अडचण. तिकेट थारायतली पार्टी, तानावडेन फाफुडले. मडगाव अर्बनाच्या डिपॉझिटरांच्यो क्लेम घेवंक सुरू. लिक्विडेटरान दिलो 2 म्हयन्याचो प्राझ. बँक गुटलावचे आदीच 2 म्हयन्याचो पगार ना, स्टाफ धरण्यार. आणि जीएसटी मंडळाची 45वी बसका 17 सप्टेंबराक लखनौत. हे फावट बसका फिजिकल. राष्ट्रवादी काँग्रेस विधानसभा वेंचणुकेक तयार. काँग्रेस समविचारी पक्ष. वेगळे लढले म्हणून एनसीपीचेर आरोप नाका म्हणून एनसीपी खंय युतीक तयार. काँग्रेसीक युती जाय जाल्यार सप्टेंबरातूच कितें ते स्पष्ट करचें म्हणून एनसीपीचो फुडारी आदलो केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल पणजे मिडिया कडेन उलयलो. जायते सीट मेळ्यार युती, ना जाल्यार पक्षाचो प्लान बी तयार. असं नाही, डिपेंड नाही म्हणून सांगितलं ना की या महिन्याच्या 15 तारीखपर्यंत किंवा आसपास असा. नाहीतर आमच्यावर आरोप नाही होणार ना की आम्ही वेगळं केलं, काही आमचा विचार आमचा वेगळा आहे. वी आर नॉट हिअर टू डिस्टर्ब एनी गुड अलायन्स विच कॅन कम अप. बट ॲट द सेम टाइम, ॲज आय सेड, यू क्लॅप विथ बोथ हँड्स. They have to act equally responsibly. If they come with a reasonable formula quickly, it will be good for them. It will be good for everybody in Goa. You can ask any question you want. सांगितलं ना प्लॅन बी तर आहेच ना, मी तुम्हाला बोललोच ना. प्लॅन बी कसं नाही राहणार. आम्ही प्लॅन ए साठी आम्ही काही मुदत दिली आहे. प्लॅन बी ची चर्चा ऑलरेडी आम्ही करून ठेवलेली आहे. With like-minded parties, especially the Congress party, which is the larger party in Goa. NCP has been very consistent in its approach towards alliances. As you are aware, for 15 years from 1999 to 2014, we had an alliance of NCP with the Congress, that is the erstwhile UPA. In Maharashtra, 10 years in Delhi, in the UPA government, and almost 10 years also in government in Goa, also with the Congress. Nationally also, NCP has always taken a very consistent line under the leadership of our President Sharad Pawar ji, and that is also visible in the formation of a MVA Mahavikas Aghadi government in Maharashtra, where Shri Sharad Pawar ji has, due to his stature and astuteness, been able to form a government in Maharashtra, where the Congress party is also one of the constituents of the Mahavikas Aghadi. There has been some informal talks with the Congress party, and they have told us that they are open to consider any alliance
with us. We had heard this the last time also, but we waited till the very end and we did not have a good experience. This time we have indicated to them very clearly that they must come forward. मांद्रेच्या जनतेन आपल्याक तिकेट दिल्या, ताका लागून बीजेपीचे मांद्रेची तिकेट पक्ष आपल्याकूच दितलो म्हूण लक्ष्मीकांत पार्सेकराक विश्वास. जैत खंय निश्चित. वास्को एके कार्यावळीक गेल्ले कडेन तो उलयतालो. ताणे फाटली 4.5 वर्सां खंय फक्त राजकीय विसव घेतिल्लो, सामाजीक वावर चालूच आशिल्लो. आता खंय तो परत राजकीय सक्रिय जाला. खंयची तरी शक्ती तुका आफयता आनी तातूंतसून तूं पावता. हातूंतली खंयचेच व्यक्ती कडेन म्हजो संबंद ना किंवा कोणा कडेन म्हजो नंबर सुद्दां ना. त्यामुळे हांव एक तो शुभ संकेत धरता म्हज्या फुडल्या वाटचालीक. आनी जी गेली 4-4.5 वर्सां 4.5 वर्सां हांवें राजकीय दृश्ट्या आराम केला. बाकी न्ही, सामाजीक दृश्ट्या हांव भरपूर कार्यरत आसा. राजकीय दृश्ट्याचो आराम केला. तो आरामाचो उठून हांव कामाक लागता. आनी हांव जेन्ना कामाक लागता म्हणटा तेन्ना म्हजो पक्ष हो भारतीय जनता पक्ष. हांव पक्षाचो सामान्य कार्यकर्तो. पक्षाच्या विविध स्थानाचेर सगळ्या जबाबदाऱ्याचेर हांवें काम केलां. आनी त्यामुळे एक पक्ष, एक बॅनर, एक शलो, एक फेटो, एक तत्व अशेंच आसल्यामुळे तुमी जरी विचारलें म्हाका की कोणाच्यो ऑफरी आसात, हें आसा, ऑफरी असल्या म्हणजे हांव ऑफरी धरत ना. हांव भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो. त्यामुळे इलेक्शन लडवप हें भारतीय जनता पक्षाच्याच बॅनराचेर, भारतीय जनता पक्षाच्या सिंबलाचेर. आनी म्हाका खात्री आसा की हांव 2022च्या इलेक्शनाक पक्षाच्या तिकेटाचेर आसतलो. जिखून येतलो. आनी तुमकां निश्चित हे पळय, अखेर ती फुडली गजाल ही लोकांची आसा. आज शंका जी विचारली वता ती लक्ष्मीकांत पार्सेकराक तिकेट मेळटली की नाही. हो तसो चर्चेंतलो सद्याच्या चर्चेंत पयले 2-3 प्रश्न राज्यांतले राजकीय प्रश्न जाल्यार नंबर 1 आसता लक्ष्मीकांत पार्सेकराक तिकेट मेळटली की ना तो. बरोबर. पूण हांव एक सांगता की मांद्रेच्या जनतेची तिकेट म्हाका मेळिल्ली आसा आनी त्यामुळे पक्षाक म्हाकाच तिकेट दिवची पडटली. कुमारजुव्या बीजेपीत मांद्रेचे वारे. एके वटेन पांडुरंग भाऊ, दुसरे वटेन श्रीपाद भाऊचो पूत सिद्धेश मडकयकार म्हणटा उबो रावताच. तिकेट दिवपाची काय ना ते बीजेपीन थारावचे. काय पार्टीतलेच लोक पार्टी काबार करूंक सोदता. बीजेपीन सादूर रावचे म्हूण मडकयकाराची शिटकावणी. अध्यक्ष तानावडे कुमारजुव्या भोंवडेर आशिल्लो. तो म्हणटा आपूण तिकेट थारावंक येवना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे दोघूय सध्या मतदारसंघाच्या प्री इलेक्शन भोंवडेर आसात. ब्रेस्तारा तानावडे कुमारजुव्या गेल्लो. कार्यकर्त्यांच्यो गाठी भेटी जाल्यो. तिकेट मडकयकार काय सिद्धेशाक म्हूण सध्या चर्चा. कार्यक्रम सुरू जालोच तोच कोफुसावान. हाच्या नंतर आमच्या कुंभारजुव्या मतदारसंघाचे आमदार श्री पांडुरंग मडकयकार भाऊ हांकां विनंती करता की ताणें 2 शब्द सांगचे. भाऊ उलोवच्या पयलीं आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य बाब सिद्धेश नायक उलोवपाक सोदता. आजच्या या कुंभारजुव्या मतदारसंघाच्या भेटीक आयिल्ले आमचे माननीय प्रदेशाध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानावडेजी. आम्ही भारतीय जनता पक्ष फक्त इलेक्शन असले की लोकांच्या घरांनी आम्ही वचना. आम्ही 5 वर्सां इलेक्शन जाल्यानंतर दुसरे सेशन परत लोकांच्या घरांनी वचपाक, आमी लोकांक त्रास करपाक आमी लोकांच्या घरांनी वतात. आणि 5 वर्सां आमी लोकां कडेन संपर्कान आसतात. वर्साचें इलेक्शन जातलें त्या इलेक्शनाक ह्या आमच्या माणकुल्या गोंयांत परत भाजपचो झेंडो हो आमी. सिद्धेशाचे उलोवन जातकच मडकयकार उलयलो. लोक खंय अफवा पातळयतात. तो उबो रावपाचोच. पार्टींतल्याच लोकां वयल्यान शिटकावणी. माझ्या बाबतीत खुबशे अफवा ह्या मतदारसंघात मुद्दाम करून काही लोक उठयतात. ते म्हटल्यार आपले स्वार्थी हेतून. थोड्यांक अशें दिसता जो पर्यंत भाऊ मडकयकार आसा
तोपर्यंत आपल्याला कांय गाळ चिंतपाचें ना. त्या खातीर भाऊक कशें तरी जितो आसतना सुद्दां भाऊ मेलो अश्यो अफवा उठोवपाचो प्रयत्न काही लोकांनी हांव ज्या वेळार हॉस्पिटलांत आशिल्लो त्या वेळार प्रयत्न केले. भाऊ एक फावट इलेक्शन एक वेळ रावचे ना अश्यो बी अफवा उठयता. त्या खातीर हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांक सांगपाक सोदतां हांव निवडणुकेक रावतलो. आतां आमचे सदानंद भाई आनी भारतीय जनता पक्षान ठरोवपाचें की भारतीय जनता पक्षाक हांवूच आमदार जाय काय नाका हें तेंच्यांनी ठरप. त्या खातीर म्हाजो पूर्णपणे आमच्या भारतीय जनता पक्षाचेर आनी भारतीय जनता पक्षांतल्या सगळ्या गोंयच्या नेत्यांचेर म्हाजो विश्वास आसा. इतर पक्षांनी जी बरबत करून चल्ल्या ती आमच्या पक्षान चलपाक दिवंक जायना. हो म्हाजो मनीस आनी म्हाजे कार्यकर्ते अशें जावंक दिवंक जायना. सगळे आमी भारतीय जनता पक्षाचेच कार्यकर्ते आनी सगळे जे काम करतले ते भारतीय जनता पक्षा खातीरच करतले अशी एक हवा तयार जावपाक जाय. आमी ह्या व्यक्तीचे कार्यकर्ते त्या व्यक्तीच्यो घोशणा घेवपाच्यो अशें जावंक जायना. तशी हे सुरवात आमच्या पक्षान करूं नये. कारण मागीर हे आमचेच जे मनीस आसता तेच आमच्या लिडरान सोडपाचो प्रयत्न करता आनी पक्ष एके सायडीक सोंपता. तानावडे म्हणटा पक्षान खंय कार्यकर्ते फुडारी फरक ना. सर ह्या हेका पळयत जाल्यार जय जयकार चडसो सिद्धेशाचो दिसता. आमदारूय आसा तशें कांय ना. ते प्रत्येक सगळ्यांचोच हें करता तशें कांय ना. मलकरूय हिंगा दिसती पडना. आय डोंट नो कारण तेजे कडेन जबाबदारी कितें आहा ती म्हाकाय खबर ना. कारण तशें सिद्धेश हांगा जिल्हा पंचायतीचो सदस्य आसा. चंदन आमचो मंडळाचो अध्यक्ष आसा. जेचेर जबाबदारी आसा तो मनीस सगळे जाण आसात. सर आमदारान म्हणलां की आय वील डिसिजन बरोबर इट इज अ डेमोक्रेसी. फाल्यां चंदनूय म्हणटलो आपल्याक महिमा सांगतले आपल्याक ती महिला अध्यक्ष आपल्याक प्रत्येकाक अधिकार आसा. आमी कोणाक कंटेस्ट करपाक नाका पूण आमी सांगना. आमी म्हणटात की एकदां इलेक्शनाचो प्रोसिजर पूर्ण जालो की मागीर एक कॅन्डिडेट जालो की तेच्या फाटल्यान सगळ्यांनी उबे रावूंक जाय. पण हिंगा तुमचे 3 जाण दिसता. सिद्धेश तहो आसा मडकयकर रोहन आहा. आनी आय डोंट नो तुका म्हणलें हांवें पळय आमचो पार्टीचो एक प्रोसिजर आसा. त्या प्रोसिजराच्या आदारांतल्यान आमचो कॅन्डिडेट फायनल जाता. आनी म्हजो आजचो दौरो आसा तो अजिबात तिकेटी फायनल करपाचोय ना. सिद्धेश मडकयकर दोगूय एकाच गाडयेन आमी बसून आयले आनी हांवूय आसलो बरोबर. त्यामुळे आमचे भितर डिफरन्स कांय ना. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकर. उदक फुकट दिवपी गोय पयले राज्य म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मारता ती खंय बंडला. केजरीवाल सरकार दिल्ली वर्सात जाली फुकट उदक दिता म्हणून प्रतिमा सांगता. 16,000 लिटर फ्री म्हणून सीएम सांगता. वयले उदकाचेर गोंयकारांक शॉक दिवपाचो खंय बीजेपीन प्लान केला. एलपीजी सिलिंडराचो प्रेस देंवोचो म्हूण आपाची मागणी. तितूंत एक तेणे फट मारली पयलीच स्टार्टिंगाक की गोवा विल बी द फर्स्ट स्टेट टू गेट फ्री वॉटर म्हणून त्याने घोषणा केली की सबंद भारतात गोवा विल बी द फर्स्ट स्टेट टू गेट फ्री वॉटर म्हणून. आणि आपण 16,000 दिता म्हणून. प्रमोद सावंत हा सीएम बाबा हांव तुका तुजी मेमरी मातशी हें करता रिफ्रेश करपाक सोदता. यू विल नॉट बी द वन टू गिव 16,000 लिटर वॉटर टू गोवन्स फ्री एंड यू इट्स नॉट द फर्स्ट इन गोवा इन द स्टेट म्हणून इन इंडिया. फर्स्ट स्टेट म्हणल्यार तें मातशें तुवें क्लेरिफाय करचें कित्याक तें रॉंग स्टेटमेंट केला तें मातशें क्लेरिफाय करचें तुवें. कित्याक एवरीबडी नोज इन इंडिया इन आवर कंट्री इन इंडिया दिल्ली इज द फर्स्ट स्टेट टू गेट फ्री वॉटर to 2015 and till today the people of Delhi are feeling blessed with Kejriwal because they are getting free. So Pramod Sawant, Delhi is the first state which has given people the mandate free water. He has only shown the outer picture. तुमका free म्हणून ती घोषणा करून लोकांक पिशें करपाक. कित्याक इलेक्शन्स आर अराउंड द कॉर्नर आनी 5 म्हयन्यांनी इलेक्शन्स. सो लोकांक पिशें करपाक ताणें तें केलें दिशाभूल करपाक. बट ही इज नॉट टोल्ड आफ्टर 16,000 लिटर उदक यूज करता की कितें लोकांनी झटको बसपा आसा लोकांच्या पोटाक चिमटो येवपा आसा तें सांगू ना. आनी तूं 16,000 म्हणटा एक कॉमन मनीस आयज गोंयकार हांव सांगता तुका हांव सांगता 1,000 उदक मिनिमम लागता दिसाक. घरकाक सगळ्यांक यूज करतलो म्हणल्यार तुजे 16,000 कोणाक हेल्प करता तूं कशें 5% लोकांचे उलयता काय म्हणून एक नळ्याचेर रावता तांकां. अरे इफ यू वॉन्ट टू डू समथींग गुड फॉर द गोवन्स think at large and you should have done study. BJP सरकार should have done study on this. PWD minister जो असा पावसकर ताका घेवन बसपा आशिल्लें. You all have to कॅबिनेटाक तुम्ही डिस्कशन करपा आशिल्लें. दिसा मारलो फार डायरेक्ट जनरल काय म्हणून फार मारलो डायरेक्ट जनरल सीएमान.
साधारण गरीब लोक आसा, कॉमन मॅन आसा, मिडल मॅन, दे आर फिलिंग द प्लाइट अँड दे आर अग्रींग टू वॉट आय एम सेइंग. आयज सिलिंडर हांव मागता सरकारा कडेन, प्लीज सर एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ तुमचे इलेक्शन येता, तुमकां 4 वोट जाय म्हणून तुम्ही जे जुमला करपाक सोदता न्ही, तर हांगाय तुम्ही एक सबसिडीचे द्या. 6 म्हयने लोकांनी फ्री सिलिंडर मेळटले. कित्याक आय नक्की आसा जेन्ना आमी जिखतली आम आदमी पार्टी, तेन्ना आमी समज लोकांनी फ्री उदक दिवपाक सोदता, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक सोदता, बायलांनी सेफ्टी मेजर्स, लोकांनी कितें तरी एम्प्लॉयमेंट दिवपाक सोदता, तेन्ना दीस ऑल्सो वील बी माय मुद्दो. आय वील सी दॅट आय वील फायट विथ आर लिडरशीप. केजरीवाला बाबाक सांगतले हांव की वी नीड टू गिव सिलिंडर्स ऑन सबसिडी. मडगांव अर्बनाचो लिक्विडेटर SV नायकान डिपॉझिटरांच्यो क्लेम्स घेवंक सुरवात केल्या. लोकांक क्लेम घालूंक 2 म्हयन्याचो प्राझ. बँकेच्यो 9 ब्रांची क्लेम घेवपाक उक्त्यो दवरल्यात. तेवटेन चवथ तेकली तरी जुलै ऑगस्टाचो पगार पडूं ना म्हूण बँकेचो स्टाफ धरण्याक बसला. नायक म्हणटा स्टाफाक कायदेशीर कितें मेळपाचें तें मेळोवन दिता. लिक्विडेटरची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की जे आमचे डिपॉझिट्स आसात तांकां टायमार तेंचो रिपेमेंट करपाचो. सो हो रिपेमेंट जो आसा इन 2 फेजीस वयतलो. एक लेस देन 5 lakhs अप टू 5 lakhs तांकां आमी फर्स्ट प्रायोरिटी दितले, आणि मोर देन 5 lakhs जेंचे डिपॉझिट आसा तांकां सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स आमी इन प्रोपोर्शन किंवा फुल्ली वॉट एवर इज पॉसिबल वील रिपे देम. ह्यो क्लेम्स रिसीव करपा खातीर आमी ऑलरेडी पयर 30 तारखेक नोटीस इश्यू केल्ली आसा, आणि त्या नोटीसी वरवीं आमी लोकांक कळीत केला डिपॉझिटरांक की तेंच्यांनी 2 म्हयन्या भितर आपल्यो क्लेम्स अलॉंग विथ द ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स प्रत्येक ब्रँचीन जे ब्रँचीक त्यांचा अकाउंट आसा थंय सबमिट करपाक जाय. ह्यो क्लेम्स येयल्या उपरांत आमकां ह्यो सगळ्यो क्लेम्स कंपायल करून जे प्रपोजल आसा, जो इतको फंड्स आमकां लोकांक डिपॉझिटरांक रिफंड करपाक जाय पडटलो, तेजे अप्रूवल घेवपा खातीर DIC धाडचे पडटले. आमी जाता तितके बेगीन हो प्रपोजल धाडपाक प्रयत्न करतले. 2 म्हयन्याचो जो प्राझ आसा तो काबार जातकीर, आणि मागीर जशें रोल येतलें DICचें बेगोबेग आमी लोकांचे क्लेम्स फारीक करपाक सुरवात करतले. एक आतां आमकां इनिशियल स्टेजीचेर जो ऑडिटर अपॉइंट करपाक जाय तो DICची इन्स्ट्रक्शन्स RCSक गेल्ली आसा, तो तेंच्यांनी अपॉइंट करपाक जाय. टोटल ब्रँचीस आमच्यो आसा 9 आणि नंबर ऑफ डिपॉझिटर्स अराउंड 55,000 आसा. बँकेचे पयलीं इनिशियल स्ट्रेंथ सम टायम बॅक म्हाका दिसता 150 कितें तरी आशिल्ले, पण जेन्ना हांव अपॉइंट जालो तेन्ना आयचे तारखेर जवळ जवळ 60 लोक आसा, आणि त्या 9 ब्रँचींनी आमकां ते 60 लोक लागतले असो म्हाजो अंदाज आसा. बॅलन्स शीट जी आसा तितून पळयलें जाल्यार जवळ जवळ 122 crores आमचे कडेन लिक्वीड कॅश आसा. त्या शिवाय मागीर अदर एसेट्स आसा. सो इनिशियल जो आमचो क्लेम आसा, फर्स्ट क्लेम आसा, तो आमचे कडेन जी कॅश आसा तितूंतल्यान आमी सेटल करपाक शकतले असो आमचो अंदाज आसा. आय एश्युअर द पीपल ऑल्सो दॅट पॅनीक कोणी जावपाची गरज ना. जाता तितको स्मूथ आणि बेगोबेग हो प्रोसेस काबार जातलो आणि लोकांचे पयशे लोकांक मेळटले. RBIन 23 जुलयाक मडगांव अर्बनाचो बँकिंग परवानो रद्द केल्लो. लिक्विडेशनाक लागपी कितल्योशोच गजाली आनी सोपस्कार अजूनय करपाचे आसात, तरी स्टाफाक पगार घालूंक ना. अरियर्सूय खंय आडयल्यात. On 23rd July 2021, RBI has cancelled the banking license of this bank. The liquidator has taken the charge, but he has not paid the salary for the month of July. Of this August, which should have been paid yesterday on 31st August. Now Ganesh Chaturthi is on the face, fast approaching. Workers are very anxious to get their salary. We protest for non-payment of the salary. That is the first thing. Second, we protest. The head office has issued a circular signed by the managing director Kishore Amonkar. What he states in that circular, that employees' service will be calculated for the purpose of gratuity and paid leave and sick leave etc. benefits up to 29th of July 2021. And he says that this is a day of liquidation. The depositors' money has to be repaid, and these workers are required to do lot of paperwork. They want these workers to work as a wet figure, contract workers. We are permanent employees. I assert we are a permanent employee, but government of Goa has not helped. I am sadly making this statement. स्टाफाच्या हक्काचे कितें आसा ते सगळे मेळटले म्हूण लिक्विडेटर सांगता. जे कितें लिगल तेंचे क्लेम्स आसा ते आमी सेटल करतले. आमकां पयर तेंची मिटींग जाली, युनियन म्हाजे कडेन येवन गेले मडगांव. तांकां आमी सांगलां की तेंचे जे कितें क्लेम्स आसा, लिगल क्लेम्स आसा, विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ द गायडलायन्स एंड द एक्ट, ते आमी मुजरत फारीक करतले. आणि जर तरी आसतना कितें आसले जाल्यार विशय गव्हर्मेंटा कडेन व्हरचो पडटा जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन व्हरून किंवा DIC कडेन व्हरून जे सोल्युशन आसा ते आमी काडटले.
तेंच्यांनी कोणी पॅनिक जावपाची गरज ना. तुमच्या मार्फत हांव तांकां कळोवपाक सोदतां की खंयच्याच स्टाफान पॅनिक जावपाची गरज ना. ज्यो लिगल क्लेम्स आसा प्रत्येक स्टाफाचे त्यो आमी टायम टू टायम रिलीज करतले. जीएसटी मंडळाची 45वी बसका या महिन्याचे 17 तारखेर लखनौत जातली. अर्थ मंत्रालयान ट्विटरावरवीं दिल्ले म्हायती प्रमाण अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बसकेची येजमानकी चलयतली. फाटली बसका 12 जूनाक VC वरवीं जाल्ली. ते बसकेत कोविड उपचाराचे सामाग्रीचेर जीएसटी देंवोवपाचो निर्णय जाल्लो. कदंबान आंतरराज्य बसी परत सुरू केल्यो. बुधवारा सावन मुंबय, पुणे, बेंगलोर रुटार बसी चालू केल्यात. मैसूर रुटार 10 सप्टेंबरा सावन चालू जातल्यो. बेळगांवा दिसाक 7 बसी चलता. कारवारा इलेक्ट्रॉनिक बसी चलतात. तांकां खंय बरो रिस्पॉन्स आसा. आंध्राच्या बॉर्डरीर गुलबर्गा मेरेन खंय कदंबा वता. KTCचो GM संजय घाटे प्रुडंटा कडेन उलयलो. आमी 1 सप्टेंबराच्यान मुंबय, मागीर पुणे आणि बेंगलोर ह्या 3 रुटांचेर बसी चालू केल्या आणि शॉर्टली आमी मैसूर रुटाकूय बस चालू करतले फ्रॉम 10th सप्टेंबर. पयलीं आमी कदंबा महामंडळाच्यो कर्नाटका आणि महाराष्ट्रा म्हणून 94 बसी ऑपरेट करताले. कोविड ब्रेकडावनाक लॉकडावनाक लागून आमच्यो बसी सगळ्यो कॅन्सल करच्यो पडल्यो. मदीं आमी चालू केल्यो पूण पॅसेंजर लोड फॅक्टर वॉज नॉट टू द मार्क. आता मी कारवार 5 बसी इलेक्ट्रिक बसी चालू केल्या. दुसऱ्यो हुबळी आणि बेळगांव आमी चालू केल्ल्यो. तातूंत हुबळीचेर आमकां हे मेळूना, रिस्पॉन्स बरो मेळूना. पूण बेळगांव रिस्पॉन्स बरो आसा. सो बेळगांव वी आर ऑपरेटिंग अराउंड 7 बसीस पर डे. कर्नाटकानूय आपल्यो बसी थंयच्यान चालू केल्ल्यो आसा. आणि आता आमी कालच्यान 1 तारखेच्यान पुणे बस चालू केल्या. काल आमची पुणे स्लीपर बस केल्ली आसा. बॉम्बे आमी बुकींग चालू केल्लें पूण बुकिंगाचो व्हडलोसो रिस्पॉन्स मेळूना. पूण येवपाक काल 25 पॅसेंजर बूक जाले गोव्यान. सो आमी बस ऑपरेट केली आनी अशें आमी रिजनेबल फेअर दवरून चवथी खातीर कितें स्पेशल बसीस बी घालपाक आसा? चतुर्थी खातीर मॅक्झिमम म्हाज्या मते कारवार आनी बेळगांव डिमांड येतलो. सावंतवाडी वी विल ऑपरेट. वी आर ऑल्सो ऑपरेटिंग 1 बस टू गुलबर्गा. तुमकां सांगपाचें म्हणजे गुलबर्गा वी आर ऑपरेटिंग 1 बस विच इज ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश. काँग्रेसी कडेन युतीचे उलोवप चल्ला. काँग्रेस उमेदवारी घालिना त्या जाग्यांनी एनसीपीक उमेदवारी जाय. बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावाची काँग्रेसीक 8 सिटांची अट. युती जायना जाल्यार खंय 40 सीट घालतले. त्या भायर वालंका खंय नावेले उबे रावपाचे. वालंकाच्यो बसकाय खंय चालू जाल्यात. 1-2-3 महिने फुडें शरद पवार आनी प्रफुल्ल पटेलाक काँग्रेसचे लोक मेळ्ळो आनी तेमी सांगलें तांकां एक पार्टी एलायन्स आहा आनी एलायन्स कोणा जाल्यार जावपाचें ना म्हणून तेमी सांगलें तांकां. सो आमी एलायन्साक तेन्ना आमी हायकमांड मागता म्हणटकूच आमी तयार जाल्ले. पूण आमी 8 सीट मागता. आमकां जाय थिंगा सीट जाय आमकां. म्हणजे काँग्रेसी कॅन्डिडेट नाय थिंगा आमकां जाय 8. पळय सीट मागल्या न्हू तेंगे जाल्यार काँग्रेसी कॅन्डिडेट ना थिंगा BJP कॅन्डिडेट. तेन्ना लोक वोट घाल्यार तूं जितलो. आतां हांव बाळायला बसतलो फाल्यां. म्हाका लोकांनी तरी वोट घाले जाल्यार हांव जिखतलो. आनी म्हाका मुगे विश्वास आसा म्हाका लोकांचेर. म्हणजे बाळायल्या लोकांचेर म्हाका 100% विश्वास आसा. नाविल लोकांचेर म्हाका विश्वास आसा. ह्या लोकांनी म्हाका सदांच आनी आख्या गोंयच्या लोकांचेर म्हाका विश्वास आसा. कित्याक हांव 2 फावटी लोकसभा एमएलए बिस्ते. सो आमचे बराबर लोक आहा. म्हणजे बारा लोक आहा. म्हाका तूं खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी तरी वयले जायत. थोडे कडेन 4000 थोडे कडेन 5000 2000 सकला खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी ना. हालीं तो म्हाका बिचल गेल्या म्हाका 2 वडीचा रोड काडो. नावेली लोकांक नावेली वालांकान ऑलरेडी काम कॉमेस केलें. वालांका इलेक्शनाक बसत थिंगा नावेली. हय ते मागीर पळया तेजी बसत ते न्हू. पूण बसत तेणें काम कॉमेस केलें. पयर आमी रुमणां मिटींग गेली मरे. तुज्या रुमणां वचून विचारपाक थिंगा. नावेली ऑलरेडी कॉमेस केलें मरे. हांव एलायन्साचेर नावेली तिकेट मागिल्ली ना. म्हजें आनी 9 सीट सारकें तूं जाणा. 9 सीट थंय लोक मुगडे आहा. वेले सीट पयले लोक मुगडे आहा.
म्हाका गरज पडली जाल्यार आमच्या रिलायन्सांनी कुतोरी कॅन्डिडेट जावं. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. आता कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. ईडीसीची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. नमस्कार, म्हजें नांव रुशाली सामंत. हांव ब्युटिशियन आनी मेकअप आर्टिस्ट म्हणून काम करता. ह्या फिल्डान म्हाका जवळ जवळ 15-16 वर्सां जालीं हांव काम करता. जातालें अशें की सदांच आपल्याक एक फायनान्शियल सपोर्ट जाय आसता, तो केन्ना केन्ना मेळना. जो बँकेचें लोन घेवपाक आमी खूब भिता. सो अशा वेळार फ्रिलान्सिंग हो एकूच ऑप्शन आसता आमचे कडेन. हांव सदांच अशें चिंततालें की म्हजो एक स्वताचो सेटअप आसचो, पण भंय दिसतालो. आग्नेल इन्स्टिट्यूट ह्या इन्स्टिट्यूटांतल्यान हांवें 6 म्हयन्याचें ट्रेनिंग जेन्ना अटेंड केलें, थंयच्यान म्हाका कळ्ळें की ईडीसी आमकां लोन दिता आनी तें लोन घेवन आमी आमचो स्वताचो सेटअप करपाक शकता. बँके परस हे लोन खूब चीप आसता किंवा इंट्रस्ट रेट तांचो खूब कमी आसता. सो हांवेंनूय अशें म्हटलें की हांव प्रयत्न करतलें आनी हे लोन घेवपाक लागून हांवें अप्लाय केलें. म्हाका आज खुशी जाता की ते लोन घेवन हांवें म्हजो पयलो सेटअप केलो, पण तो रेंटेड आशिल्ल्या कारणान मागीर हांवें अशें विचार केले की म्हजें स्वताचें अशें कितें तरी जाय. 2 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत हांवें एडिशनल लोन घेतलें ईडीसींतल्यानूच आनी तेन्नाय त्याय वेळार म्हाका भरपूर तांची मदत मेळ्ळी, भरपूर तांच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी हांवें स्वताची जागा घेवन हो सेटअप आज हांगा केल्लो आसा. म्हजें अशें मागणें आसा की गोंयच्या सगळ्या नवीन शिकिल्ल्या भुरग्यांनी, फ्रेशर्स, हर एक तरेच्या प्रोफेशनान जे भुरगे फुडें सरपाक शकता तांच्यांनी ह्या लोना खातीर अप्रोच जावचें, ईडीसी कडल्यान लोन घेवचें आनी आपले स्वताचो कारभार सुरू करपाक तांच्यांनी तांचे कडल्यान मदत घेवन तो करचो. Narayana, one of the biggest educational conglomerate of Asia, now in Goa. Admissions open for foundations, JEE and NEET and also for school integrated program with GVM Ponda. For more details, contact us. एक्स ग्रेशिया चौथी आदी दिता म्हणून दिल्ल्या उतराचेर संजीवनी साखर कारखान्याचे कामगार कर्मचाऱ्यांनी संप फाटी घेतलो. आमदार दीपक पावसकर आणि शेतकी मंत्री बाबू कवळेकराचे एकठांय बसकेत खंय हो निर्णय जाला. सोमार मेरेन मागणी तडीक लागना जाल्यार परत संपार वचपाची शिटकावणी. सुमार 35 लाख ड्यूज खंय पेंडिंग आसात. एश्युरन्स दिला आमकां की तुमचे दोन्ही डिमांड आमी पास करून दिता, पूण आमकां चवथी पयलीं आमी कितें एक्स ग्रेशिया आसा पळय न्हू तो तुमकां मेळटलो अशें म्हणून सांगला आनी एरियस आसा पळय न्हू तो आफ्टर गणेश चतुर्थी आपूण फायल मूव करता अशें म्हणून सांगला. सो आमी तेच एश्युरन्साक लागून मिनिस्टराच्या वर्डाक एक रिस्पेक्ट दिवपाक लागून आमी आयज एक डिसिजन घेतला की आमचो स्ट्रायक आमी टूल डावन आनी पेन डावन स्ट्रायक आशिल्लो तो आमी होल्ड दवरला आनी सपोज तरी मंडे तरी आमकां डिसिजन मेळना जाल्यार आमी ट्युजडेच्यान परत स्टार्ट करतले. सपोज डिमांड पास जावना आमचो जाल्यार आमी स्टार्ट करतले. डिमांड पास जालो जाल्यार आमी परत आनी कांय हें करपाना. आमचो प्लांट सद्याक बंद आसा. पूण कितली वर्सां जाली? 2 वर्सां जाली सद्याक. आनी पूण सगळे आतां जे आमचे कन्फर्म स्टाफ आसा न्हू 107 तितले जाण सद्याक अर्दे कोविडाक काम करतात, थोडे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आनी कन्फर्म स्टाफ ते अर्दे कोविडाक काम करतात, परत अर्दे संजीवनीच्या फार्मान काम करतात, परत पेट्रोल पंप आसा पळय न्हू ते काम करतात, अर्दे सेक्युरिटी म्हणून काम करतात थंय, आनी जे ऑफिस स्टाफाचे लोक आसा ते ऑफिस काम करतात. सो सगळे जे स्टाफ आसा पळय न्हू ते ऑलरेडी एंगेज आसा आनी एज पर द हेजे प्रमाणे की आमकां ऑलरेडी कशें आसता की शुगर वेज बोर्ड लागता आमकां. शुगर वेज बोर्डा प्रमाणे आमकां एक्स रेशिया हे दिवचोच पडटा. एज पर द महाराष्ट्रांत आमची फक्त गोंयांत एकूच फॅक्टरी आहा
आमकां महाराष्ट्र वेज बोर्ड लागले कारणान की महाराष्ट्रान जितली फॅक्टरी आहा पळय तितले सगळ्या फॅक्टरीक ते दिता चडशे एक्सग्रेशिया म्हणून. सो आमकांय हो डिमांड मेळपाक जाय. हें आमी आयज एग्रीकल्चर मिनिस्टराक आनी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराक आयज सांगलें आसा आनी ते एश्युरन्साचे तेणी आमकां आयज एश्युरन्स दिल्ले आसा आमकां. एरियर्स आनी प्लस एक्सग्रेशिया. हांगा एक्सग्रेशिया म्हणल्यार चडशे जाणां बोनसूच म्हणटा पण आमी सद्या एक्सग्रेशिया म्हणटा. एक्सग्रेशिया म्हणटकूच आमगेलो तो सद्या प्रलंबीतूच आशिल्लो इश्यू आनी आतां ते चवथीक आमकां कसोय तरी मेळपाक जाय. आनी असो आमी कितलीं वर्सां आतां फॅक्टरी आसा तितल्या वर्सां आमी एक्सग्रेशिया हो घेतलेलो आसा. मागीर आतां कितें जालें आमचे डिपार्टमेंट आसा तें डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरा कडेन गेल्लें आसा. एग्रीकल्चरा कडेन म्हणटरी थंयच्यान जें आमकां कॉरस्पॉन्डन्स येता तें नॅगेटिव्हच येवपाक लागले की आमकां दिवपा मेळना, हें जाय तें जाय असो करून खंयची फॅक्टरी बंद आसा अशें म्हणपाक लागले. मागीर फॅक्टरी बंद म्हणटा आतां चवथीक आमकां जाय तर खरो म्हणून आमी हाचे कडेन गेले आमचे लोकल MLA कडेन. लोकल MLA कडेन वयतकूच लोकल MLA प्लस आमकां एग्रीकल्चर मिनिस्टर लागता आतां एग्रीकल्चरा कडेन दिल्या म्हणून. मागीर लोकल MLA आमकां खूब सपोर्ट केलो आनी त्या सपोर्टाचेर आमी लोकल MLA आमचो पावसकर PWD मिनिस्टर पावसकर ताजे कडेन वयतरी ताणें आमकां बरो बऱ्यांतलो बरो म्हणटा तसो सपोर्ट केलो आनी त्या सपोर्टाचेर ताणें आमकां आज सांगलें की आमी तुमकां एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन व्हरता म्हणून. आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन खरेंच ते आमी 10 थंयसर आमकां पावस आसलेले प्रॉपर 10 पावले ते आनी 10 वचून जातरी आमी तांचे कडेन उलयलीं. तांचे कडेन उलयतकच आमकां ताणें कितें सांगलां की तुमकां आमी एक्सग्रेशिया आसा तो चवथी पयलीं आतां मेळून दिता म्हणपाक लागले आनी एरियर्स जो आसा चवथ जावन आमी तुमची फायल फुडें धाडटा आनी फुडें धाडटा. आमकां 100% एश्युरन्स दिल्ले आसा तेणी की आमी काम तुमचें पुराय करतले अशें म्हणून. कुट्टाळे मार्केट कॉम्प्लेक्सातल्या दुकानाचे पावणेविशीं सरपंच उपसरपंचान कोणाकूच विश्वासात घेवना म्हूण कांय पंचांनी इश्यू केला. मार्केट कॉम्प्लेक्स माथानीच्या स्वप्नांनी तो प्रकल्प खंय मोविनान सुरू केल्लो. तेवटेन कुट्टाळकारांक जुवारी नगर पुलीस स्टेशनाचे शिमेत घालचे न्ही आशिल्ले तशे वेर्णा पुलीस स्टेशना सकल हाडात म्हूण मागणी. मार्केट कॉम्प्लेक्स रेडी जाल्लो आनी हँडओवर केलेलो ऑन 13th of August 2019 बाय डायरेक्टर ऑफ पंचायत. GSIDCन बांदून डायरेक्टर ऑफ पंचायता अंडर दिलेलो आनी पंचायत डायरेक्टर ऑफ पंचायतान आमच्या अंडर दिलो. म्हणून सरपंचान आनी डेप्युटी सरपंचान एक रेजोल्युशन घेयलां की ऑक्शन नोटीस काडपाक आनी जेन्ना एसो रेजोल्युशन घेताय तेन्ना बॉडी कडेन डिस्कस करपाक जाय पयलीं. म्हाका इतलें सांगपाक जाय सरपंचान डेप्युटी सरपंचाक आनीकूय कोण आहा इथे तेंचे बारान की दिस इज नॉट अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ माथाने सालदाना. हांव सांगता बिकॉज आय वॉज इन द पंचायत धारासिंगूय आसलेलो. हो प्रोजेक्ट लुगार कुट्टाळकारालो. हो प्रोजेक्ट मोविन गुडिनालो. मोविन गुडिनान बाजार बांदपाक प्लॅन केलेलो आनी जेन्ना मोविन गुडिनान गेलें टर्म काबार जालें तेन्ना नेक्स्ट न्यू गव्हर्मेंटा माथाने येयलो. हो प्लॅन स्क्रॅप केलो आनी न्यू प्लॅन केलो शालिनी बार्बोजागेर आनी हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावचे फुडें शालिनी बार्बोजाकूय स्क्रॅप केलें. तेकाय प्रोजेक्टाचें काडलें वो ताणें सोडलें कित्यानलें जाल्यार एक रिजन आसतलें पूण हो प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणटा तो न्हू. तो जेन्ना आमचे कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युएन्सी नांव कुट्टाळे आसा तेन्ना आमची लोकांक वेर्ना हातूंत जुवारी पुलीस स्टेशनाक कित्याक घालप हाजेर हांव तुमकां 2 गोश्टी सांगता. आमच्या लोकांक ती आमची नीज कुट्टाळकारां तांकां इतलीं वर्सां वेर्ना पुलीस स्टेशनाक वचपाक संवय जाल्ली आसा. तांकां अकस्मात तांकां सांगलें की तुमी आज जुवारी वसात ग्रेडेशन करपाकूच जाय. सो तो आमची जी कुट्टाळे OP आसा ती तुमी अपग्रेड करात कुट्टाळेच दवरात आनी ती एक PI घालात. तेच भशेन आमची वेर्ना आतां PI आसा ती एक DYSP घालात अपग्रेड करा अशें करून. म्हाका पुलीस स्टेशनाचेर इतलें सांगपाक जाय जेन्ना आमी फाटीं बोवाळ जालें तेन्ना आमी एक पेटिशन तयार केलें आनी पेटिशन तयार करून सगळ्यांक दिलें इन्क्लुडींग CM मागीर बाकी मिनिस्टर्स सगळ्यांक दिले जायत जाण दिले BDO आनी कालची मिटिंगेक आमची मिटींग आसली बॉडी मिटींग आसली ती मिटिंगेक आमकां BDOचे एक लेटर येयलें ऑन पुलीस स्टेशन. सो तेजेर मागीर आमी इमिजिएटली रेजोल्युशन सरपंचाक सांगलें आमकां पुलीस स्टेशन घेवपा नाका. सरपंचानूय मेंबरां विचारलें कोणा जाय पुलीस स्टेशन थिंग जुवारीनगर वचपाक. सगळीं मेंबरान सांगलें कोणा वचपा नाका. पालिका वेंचणुको पक्ष पावण्यार जायना
दर एकलो आपापले परीन जिकूंक सोदता. कितलेशेच उमेदवार म्हणजे आमी ते आता आपले साथीक बीजेपीत आयल्यात म्हणून वास्कोचो आमदार सांगता. वेंचणुकेक राविल्ल्या 20 उमेदवारांचो कार्लोसाक तेको. अध्यक्ष तानावडेचे वास्को भोवणेंत कार्लोसाचे शक्ती प्रदर्शन. तिकेट म्हणली काय तानावडे बोट दाखयता पक्षाक. Municipal election, they on personal basis, party symbol ना. पण आम्ही आता एक अप्रोच केले आणि ते सगळे आमचे फ्रेंड आहे ते पण आय डिस्क्रिमिनेट करू ना कोणा हो तेजो येजो ए पार्टीचो. सो म्युनिसिपल इलेक्शन इज अ पार्टी सिंबल. बेस्ड ऑन दॅट आता आम्ही रिक्वेस्ट केले आमकां बॅकअप कर, आम्ही सपोर्ट कर आमकां. एक म्हणजे चेस गेम असं एक पण फ्लॅश असतं. सो you can take it either ways. See, I've got some cards in my pocket. I must have interacted with them. They got आता पुण्यात बाबूश फ्रेंड आपण निवड येतो सगळी नेता तसे त्यासाठी आमच्या नरेश बँक गौरिया ते भाशेन ते ऑल गॉट ओन स्ट्रेंथ. सो फर्स्ट टाइम आम्ही जिंकले, आम्ही म्हणले बीजेपी जिंकले वास्को आणि रिकॉर्ड ब्रेक केलं सेकंड टाइम जिंकून. आता आणि रिकॉर्ड ब्रेक होते थर्ड टाइम. आम्ही चालूच म्हणणार हांव म्हणटा बीजेपी MLA आणि सिटी MLA बसी तिकीट मेळ्ळ्या. बऱ्या तरेन सांगले कारण त्याने आपूण अशें म्हणूना. 12 भारतीय जनता पार्टी, 17 भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टीचो एक प्रोसिजर आसा आणि त्या सिस्टमांच्यान आमी कारण प्रत्येक इवन मुख्यमंत्री जरी आसत जाल्यार साखळी मतदारसंघात सुद्धा ताका त्याच प्रोसिजरान वचचें पडटा. आजच्या कार्यक्रमाचे पूर्ण प्लॅनिंग आणि आजच्या कार्यक्रमा भितर पूर्णपणे कालूस हे म्हजे बरोबर आसात, सगळे कडेन आसात. त्यामुळे इलेक्शन ज्या वेळार येतात त्यामुळे वेगवेगळे अफवा हे असतात. पण पार्टी बरोबर भारतीय जनता पार्टी म्हणून म्हजे बरोबर पूर्णपणे ते आज आसा. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. वास्कोची उदरगत जातली जाल्यार पर्याय आमदार बदलात. वास्कोचो दाजी साळकार उलयलो. वास्कोकारांनी फाटली 10 वर्सां जाली खंय उदरगत पळयल्लीच ना. आदले प्रकल्प पुराय जावच्या आदींच नव्या प्रकल्पांचे नाल्ल फोडटा म्हणून आमदाराक थोमणो. उदका पुरवण सारखी जायना म्हणून PWDक निवेदन. पयलींचे 10 वर्साचे बस स्टँड धरा तुम्ही, पावर हाऊस धरा, म्युन्सिपालिटीचे कांयच जायना. फिश मार्केट खंयचेच प्रोजेक्ट जायना आणि आता नवे प्रोजेक्ट घालून वास्कोची दिशाभूल करपाची जो प्रयत्न चालू आसा आमदारा कडल्यान तो म्हाका दिसता लाज्यपद आसा. खूबच आमकां लज दिसता की जावन आशिल्ले प्रोजेक्ट आनी प्रोजेक्ट घालता म्हणजे आनी फुडली 5 वर्सांची सपनां दाखयता. गेल्या कित्येक वर्षां आमी पळयता की वास्को खातीर उदकाचे खूब शॉर्टेज जाता. आमकां सप्लाय सारको ना. आज ह्या भागान प्रॉब्लेम जाला, फाल्यां त्या भागान प्रॉब्लेम, फाल्यां थंय ब्लॉकेज, फाल्यां येना. सो खंय तरी ते सगळे प्रॉब्लेम कित्या खातीर जाता आनी कितें हाचें सोल्युशन काडपा खातीर आमी 2-3दा येले. आज आमी हे 4थे फावटी येता म्हणजे हाजे पयलीं पसून. आमी आज आमच्या AE सराक मेळपा आयिल्ले आनी ताका विचारपा आयिल्ले की आतां फुडें आमचो गणेश चतुर्थीचो सणूय येता. आमचो सगळ्यांत मोठो सण म्हणटा तो आमचो आणि त्या खातीर तुम्ही उदकाची वेवस्था कितें केल्या वास्कोकारा खातीर. काय गणेश चतुर्थीकूय आमकां बालद्यो भरून वचच्यो पडटल्यो. हे सगळे प्रश्न घेवन आमी आज सरा कडेन आयिल्ले. यू थिंक दॅट ओल्ड पायपलायन शूड बी रिप्लेस म्हणून अशें कितें तुमचें प्रपोजल आसा? हाजे खरें परमनंट सोल्युशन म्हणटा ते MLAकूच रिप्लेस करपाक जाय. ही 10 वर्सां जेन्ना एक खंयचोय आमदार प्रोजेक्ट घालून 10 वर्सां मागीर ना बॅडलक म्हणटा वास्कोकारांचो. खरें हो ताजो बॅडलक न्ही, हो खरो वास्कोकारांचो बॅडलक. हेंगे प्रॉब्लेम आसा तितलो मेजर तो प्रॉब्लेम सद्याक वास्को ना. तेणी म्हणलें कितें की थोडे आपल्याक उदक सारकें येना, वयर उदक चडना. ते कितें आमी कितें करतले ते आमी वचोन तेंगे ह्या प्रमाणे ते कंप्लेन करतात. थोडे हांव दिल्लें आसा थोडे त्या प्रमाणे हांव आमच्या स्टाफा धाडून कितें आसा तें रिस्टोर करपाक ट्राय करतलो. आनी थोडे एस्टिमेट आमचे अप्रुवला गेल्ले आसात ते हे तरेन सगळे म्हगेले नेटवर्क आसा जाग्यार पडटले आनी ते रिप्लेसीचे. आतां ब्रेकडावन जालो आनी कितें जालें लोकल प्रॉब्लेम जालो आमचो स्टाफ रोखडोच वता, फोन कॉल आयलो रोखडोच व्हेरी नेक्स्ट डे वता आनी टॅकल करपाक ट्राय. वास्को इज गेटिंग सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वॉटर. ब्रेकडावन जर आसलो तर थंय फर्स्ट प्रिफर करचो पडटा. इंडिव्हिज्युअल कनेक्शन म्हणजे सेकंड एफेज. वास्को सफिशियंट उदक मेळटा सफिशियंट ते न्ही उदक मेळटा पूण कितें जाता ती मातशी पायपलायन बारीक हें तें उरल्यान आमी एडिशनल प्रेशर घालूंक शकना. एडिशनल प्रेशर घातल्यार सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर उदक जी प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता. पूण तशें केल्यार आमकां मेन लायन बस्ट जावंक शकता. स्क्रॅपाचो लोडेड ट्रक कोलवाळे बिनानी सर्कला कडेन परतलो. ड्रायव्हर बऱ्यान साल्वार, क्लिनराक मार लागला.
रस्ते खडबडीत आशिल्ल्यान टायर फोंडाऱ्यात वचून ट्रक परतलो म्हूण ट्रकाचो ड्रायव्हर सांगता। शिवसेना अपघाताचे सुवातेर पावली। हायवे कॉन्ट्रॅक्टराच्या हलगर्जीक लागून अपघात जातात म्हूण आरोप। लोकांनी खंय बीजेपी सरकाराक घरा धाडचो। आप ड्राइवर हो, इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ है उसमें। हाँ। गलती किसका भी नहीं है, वो थोड़ा ऐसा रास्ता था, खड्डे में राइट साइड गया, जोर मार दिया। आप कहाँ से आ रहे थे? अरे ये क्या आ रहा था इधर से। और जा रहे थे कहाँ पे? काटा करने में जा रहा है। गाड़ी में लोड स्क्रैप का सामान है? हाँ, प्लास्टिक है ना, पन्नी है। अच्छा, अभी जो पलटी हुई वो किसकी वजह से हुई है? रोड खराब, रोड की वजह से हुआ है ना। अच्छा, हमारा उसमें खड्डा नहीं होता तो गाड़ी पलटी थोड़ी होता था वो। आज आमी हांगा कोलवाळे आयिल्ले आहा। कोलवाळे हे पळयता तुमी हांगा तशा परिस्थितीन वो ट्रक आसा तो लवणला आनी जो क्लिनर आसा ताका बरेंच लागला। दैवसयोगान फक्त हांगा कोण जे हांगा उबे आसता, जे हांगचे फॅक्टरीन इंडस्ट्रीन बी कामाक येता गोंयकार, ते सगळे जाण हांगा बसीक उबे आसता। कोण थंयच्यान ते इंडस्ट्रीचो रोड आसा थंयच्यान भायर येता। फक्त दैवसयोगान तो ट्रक तांचेर पडूंक ना म्हणून व्हडली दुर्घटना ही जावंक ना। पुणून आमी जर आज पळयत हो पूर्ण जो रोड आसा म्हणजे हांगा रस्त्याचें काम चालू आसा हें आमकांय खबर आसा आनी आमी मान्य करता की रस्त्याचें काम करता आसतना खंय खंय थोडेफार कितें तरी प्रॉब्लम आसता। पुणून हांगा जर आमी ह्या कामाचें पळयत हेजें फोर लेनींग चालू आसा थंय मुख्यतः जर आमी पळयत जाल्यार कसल्याच तरेची सेफ्टी ही हांगा नासता। आनी हांव मागता, कित्याक मागून मागून आमी खरें थकल्या म्हणून आतां हांव लोकां कडेन मागता की येता त्या विधानसभेन हांकां घरचो रस्तो दाखया। कारण आमी 5 वर्सां सेगीत ह्या सरकारा कडेन मागून मागून थकिल्ले आसा की ह्या रोडांचें काम सारकें करा, सायडीचे जे रोड आसा ते पयलीं करा आनी मागीर हायवे घात घाला। म्हणून तशें कांय सौजन्य पाळिनासतना हो कॉन्ट्रॅक्टर आपली मनमानी करीत आसा। तर आतां जो हायवे आसा, मेन हायवे NH66 म्हणटकीर जो आसा स्ट्रेट आसा आनी स्ट्रेट असल्या कारणान जे इंडस्ट्रीचे लोक जे आसात भरपूर प्रमाणात 50-100 एका टायमाक उबे रावतात थंय। म्हणटकीर एका लायनीन अशें रावना, गचडी अशी जाता। म्हणटकीर जर का कोणी फास्ट येयलो हायवेंतल्यान येयलो जाल्यार तो कोणाकय चिडूंक शकता, केन्नाय कितेंय जावंक शकता, प्रसंग येवंक शकता। ही जी रुंदी जाय आसली, जी इंडस्ट्री एरिया जाय आसली, जो बस स्टॉप जाय आसलो, बस स्टॉपसाठी जागा सोडूंक जाय आसली ती सोडलेली ना। म्हणटकीर हे मेन कारण आसा, हे केन्नाय जावंक शकता, आतांच न्हय केन्नाय जावंक शकता की हांगासर बस स्टॉप वेवस्थीत जाय आनी जी रुंदी जाय त्या प्रमाणे तेंच्यांनी केल्ली ना ती करूंक जाय। मुरगांव पालिकेच्या मार्केट सब कमिटीन अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू केल्या। बाजारकार रस्त्यार सामान मांडून दवरतात, लोकांक पाय घालूंक सुद्धा जागो आसना म्हणून खंय ही मोहीम चालू केल्या। चड करून चवथीच्या दिसांनी लोकांक त्रास जावंक जायना म्हणून समितीचे वांगडी सांगतात। आज आम्ही एक ड्रायव्ह घेतला की लोक आहा पळय शॉपकार जे तेंच्यांनी एनक्रोचमेंट केलेला, भायर रस्त्या भायर म्हणजे जी वाट आहा पळय ती वाटूय ब्लॉक केला। पण अशें रस्त्यार समज बसले तुमकां जे स्पेस दिला ते स्पेस तुमी ऑक्युपाय करपाचें न्हू आनी एक्स्ट्रा एनक्रोचमेंट करप म्हणजे ते कायद्याच्या भायर आनी म्युन्सिपालिटीन तुमकां जागो दिला त्या जाग्यार तुमी बसपाचें। तर चलपाकूय त्रास जाता लोकांक आनी खूब आडमळी येता, लोक बाजाराक येता। सो आमी ते एक ड्रायव्ह केल्ली की बाबा कोण इलिगल एनक्रोचमेंट कोणी केला तांकां काडचें म्हणून। ही ड्रायव्ह आतां सदांच आसतली, एवरी 2 days तरी आमी हांगा रावंड मारतले। आमचो चेअरमॅन बाब आहा मोती, हेका घेवन आमी सदां रावंड मारतले आनी तेंचे इन्स्पेक्टर आनी इतर वर्ग आमचे आहा पळय जे लेबर आहा पळय ते आमी येवन हांगा स्ट्रीमलायन करतले। कारण मार्केट हो बरो दिसपाक जाय, खंयच्या खंय बांदले पोतये बितये बांदले घाण खंय दिसताली ती आमी क्लीन, तेच्या खातीर आमी एक ड्रायव्ह केल्ली। ह्यो कडेन आमी मिटींग दवरलेली पूण सद्या आतां अवेलेबल ना म्हणून सीपी कडेन आमी उलयल्लो आमी एक सगळे कावन्सिलर मेळून एक मिटींग घेवया म्हणून। आतां फ्रायडे आमी म्हणल्यार तांकां आपण एक मिटींग घेतले, म्हणजे तशें तेंचे म्युन्सिपालिटी विचारपाक जाय तेंच्यांनी कशी अरेंजमेंट केल्या ती आमकांय कळपाक जाय कावन्सिलरांक। फाल्यां सकाळीं पब्लिकीन म्हणपाक येना अरे सिस्टम सारकें ना, कशी दवरल्या तुमी हांगा माटोळी सावन थंय तशें जावपाक ना, आमकांय कळपाक जाय ती माटोळी। आज विचारलेलें हांवें सीपीकूय खबर ना, फाल्यां आमी मिटींग एक आपयल्या कावन्सिलरांची, तांकां आमी डिस्कस करतले खंय अरेंजमेंट केल्या, कशी केल्या, खंय वाट लोकांक त्रास जावपाक जायना, हें सगळें पळोवनूच आमी फाल्यां डिसिजन घेतलें। इन्स्पेक्शनाक म्हणून येयल्ले तर पळयत जाल्यार सगळे एन्क्रोचमेंट खूब वाडलेले आसले। सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केला, एक सायडीन काडपाक लायला आनी तेंचे डिफिकल्टी तांकां तुमचे कितें डिफिकल्टी तें आमकां सांगा, आमी तेंचे डिफिकल्टी आयकपाक जाय। आमचे सांगलें म्हणून जायना, तेंचे तांकां डिफिकल्टी कितें आसा तें विचारलें तांकां सांगलें तुमी येवन मेळा आमकां आनी बऱ्या भशेन कितें इशू सॉर्ट आउट करून काबार करया, पब्लिकांक त्रास जावंक जायना।
बारीक जनता येता ती हांगा ताका भोंवपाक वाटना, चलपाक वाटना, गाडये दवरता, पोतये बांदले सगळे सामके मॅच करून उडयला हांगासर. येता तांकां पयले फोन करताय आनी सांगताय तुमी आमी येवपाय तुमी काडाय, तितून ते फायदे घेताय. आमी म्युनिसिपालिटी पयलीं सारकें रावपा जाय. आमी तर सारकें रावत कोणाचेर कांयच करूं जायना. कसलोय बाजार सारको करपा जाता. आमचे मनीस सिंपल चुकलो आसताय, लोकां कोण गरीब लोकांक हप्ते घेताय, तूं लाय रे शॉप आपूण हा चोयता कोयता तशें हांव एक सांगता. ह्या मार्केटार हांव गरिबाचो शॉपकाराचो एक रुपया खावपा ना आनी कोणाकूय खावपा दिवपा ना. वेर्णाच्या पीसीसी म्हळ्यार पाद्रे कोंसेसांव इंजिनियरिंग कॉलेजीन 25 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान नव्या लोगोचें अनावरण केलें. इंजिनियरिंग म्हळ्यार बऱ्यापैकी योगदान दिवपी पीसीईत इलेक्ट्रॉनिक आनी कॉम्प्युटर इंजिनियरिंग ब्रांची सुरू केल्या. पीसीसी ही गोंयची पयली प्रायव्हेट इंजिनियरिंग कॉलेज. आतां वर्सभर रुप्या महोत्सवाची कार्यावळी जातल्यो. PCC is the first private engineering college in Goa state, started in the year 1997. So this is 95th year of the establishment. So we are celebrating the academic year 21-22 as the Silver Jubilee year. So as a part of that, today we are launching our logo as well as the tagline. So the entire academic year, so we are going to celebrate this the Silver Jubilee. So over a past 25 years, you find the college has grown and it has become the popular and one of the preferred colleges in the state of Goa. Now at PCC we have the 4 bachelor's program: mechanical engineering, electronics and computer engineering, and we have the computer engineering, and also we have information technology. So it is to be noted that we have started the new branch of engineering, that is electronics and computer engineering, which is not there in any other colleges. So this branch is the blend of the electronics engineering as well as the computer engineering. So definitely this will bring the employment opportunities to the students. So from the academic year, so we are starting. So already this branch has approved by the AICT, and also the university affiliation is done. So we are going to start this program as a part of this the Silver Jubilee celebration. So we are going to start this program. PCC Padre Cossesao College of Engineering is completing 25 years of its existence, and it's going strong every day. And today we are opening our 25th year celebration, and it's really a time for us to celebrate and for the people of Goa to celebrate, because this college has added a lot to the engineering engine of this state and this nation. 25 years celebration there are 25 reasons and more to celebrate, and we have contributed to the state and to the whole educational system in this country. महामारीच्या काळात एक गजाली बंद पडत आसात. थंय सम्राट क्लबाचे फाटे वाडटा. सम्राट क्लब गांवगिऱ्या वाठारांतल्या कलाकारांक उर्बा दिवंक वावुरता. आदलो झेडपी संजय शेटयेच्या फुडारपणान लाटांबरच्या सम्राट क्लबाच्या नव्या फाट्याचें उक्तावण जालें. लाटांबरच्या 5 गांवच्या कलाकारांक खंय ताचो फायदो जातलो. ऍक्च्युअली पळोवपाक गेल्यार लाटांबरच्यान 5 गांव येता, म्हणजे शेवटी तो ग्रामीण भाग, आणि ह्या ग्रामीण भागात वेगवेगळे कलाकार आसा, वेगवेगळे पद्धतीचे कलाकार आसा, वेगवेगळी संस्कृती जपता. फक्त हांकां एक व्यासपीठ दिवपाक जाय, आणि हे व्यासपीठा माध्यमात एक बरे एका उच्च पदा पर्यंत पावतले. ह्या सम्राट क्लबाची एक बऱ्यापैकी संस्कृती आसा, आणि ह्या सम्राट क्लबात बऱ्यापैकी उच्च असे म्हणजे रंगभूमिदान, उच्च असे गायन संमेलनां, मोठी मोठी संमेलनां घडयलेली आसा. आणि ह्याच धर्तीचे आमकां ग्रामीण भागाचे सुद्धा जे आमचे काहीशे लोक जे कलाकार आसा, काहीशे आमचे भुरगे आसा, हांकां आमकां त्या माध्यमा पर्यंत पावपाक जाय, ह्यो एकमेव उद्देश आसा. सम्राट क्लब हो आमचो गोंयचो क्लब कपिलेश्वरीच्यान सुरू जाला. आमचो लोकल फॉर वोकल क्लब. सगळीकडे आता पॅन्डेमिक कितें सगळे धंदे कमी जाले, प्रॅक्टीस कमी जाला, बिझनेस कमी जाला, पण एकच हांव पळयलां की सम्राट क्लबाचे मेंबर्स वाडले, सम्राट क्लब वाडले. ह्याचोच अर्थ कितें तर सम्राट क्लब खरोच आमच्या समाजाचे जडणघडणीक समाजाक बरो करपाक कितें तरी मदत करता.
अभ्यासाचो क्लब सुरू केला. त्याच्यामुळे आमच्या भुरग्यांक एक क्लब मेंबर जावपाचो जो फियर आसता तो खूबसो कमी जातलो. आणि हे असे जे क्लब आसा हेंच्यांनी गांवांनी हळूहळू वचपाक जाय, तांचे कार्य वचोवपाक जाय. आज कितें जालां, लोकांक प्रत्येक लोकांक कामा वयल्यान आयलो, बिझनेसा वयल्यान आयलो काय घरा येवन बसलो तेका मोबायल घेवन बसले. आनी त्या मोबायलाचेर वरांची वरां ते घालयतात. खुबश्यो बरे गोष्टी घेता आसतली, पण त्याच्या बरोबर वायटय गोष्टी घेता. अशें जेन्ना तूं तुज्या क्लबान खंयच्या एक्टिविटीन इन्वॉल्व जाता, दुसरो विचार येना अरे बाबा सम्राट खंय तरी तुजी मायंड इन्वॉल्व जाता. राज्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान शिष्यवृत्ती आणि मार्गदर्शन कार्यावळ फोंड्या कला मंदिरात जाली. रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट आणि शिवग्राम एज्युकेशन सोसायटीन मेळून भुरग्यां खातीर ही कार्यावळ दवरिल्ली. सरकारान दिल्ल्या सुविधांचो भुरग्यांनी कसो फायदो करून घेवचो ताजेर आमदार सुभाष शिरोडकर उलयलो. भुरग्यांक स्कॉलरशिप्स वाटल्यो. The team of trusted members joined together and form a trust to win the trust of these young buds. That is Rebuild India Trust. Trust me, young buds, this trust will definitely fulfill your dream. Having a goal in your life, in your career is very, very important, and that's why we need to think about a goal for our professional life. And then the next one is plan of action. You see, you go through all these steps, but then at the end of it, you do not have a plan of action. तुम्ही सगळे विचार केली, विचारधारा तुम्ही मांडली, पण तुमच्याकडे प्लॅन ना की तुम्ही पुढे कसे सरपाचे, किती तुम्ही स्टेप्स घेवपाक जाय. ताकि what we are going to do through this initiative is expose him to science and technology skills. Obviously, we all know ग्रामीण भागातल्या भुरग्यांनी फायनान्शियल डिफिकल्टी आसता, सो ताज्या खातीर ताका वी विल हेल्प हिम इन गव्हर्मेंट स्किम्स. And as you all know, if you want to crack any examination, there is something called as tools. So what is that tool if a student want to pass his examination? Good resource books, question bank. So ती सगळी फॅसिलिटी in due course of time will be given to the student. हांवें 7-8 मुख्यमंत्री पळयले, पूण शिक्षणा संबंधी व्हेरी प्रोग्रेसिव्ह डिसिशन घेवपी डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा. ऑफकोर्स पर्रीकर बाईन बी डिसिशन घेतिल्ली. आयच्या मिटिंगेच्या निमित्तान प्रमोद सावंत हांणी आमकां अशा प्रकारची प्रमोशन जावपा खातीर सायन्स आनी टेक्नॉलॉजी प्रमोट जावची, गरीब लोक जे आसात त्या भुरग्यांक आदार मेळचो आनी अक्रॉस द टेबल इट्स अ ब्युटिफूल थिंग. ताणें कोण ओबीसी म्हणून एसटी म्हणून त्यान वेगळी काडूं ना. अक्रॉस द टेबल एवरीबडी कॅन ऑब्टेन दीस स्कीम अँड बेनिफिट्स ऑफ दीस. आनी त्यामुळे ह्या संदीचो फायदो भांगर करपाचो आमच्या भुरग्यांनी. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौघात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.